न्हंय व्हांवता. पळयात आमचे हे न्हंयक, ही आमची न्हंय वर्साचे 12 म्हयने व्हांवता. पावसांत हे न्हंयक हुंवार येता. ह्या वेळार उदकाची पातळी वाडटा. बागायती आनी घरांनी उदक भितर सरता. नेटान व्हांवपी न्हंयचे झोतीक लागून धडे लागसारची झाडां हुमटून पडटात. हो न्हंयचो प्रवाह आपले वांगडा रेंव, रेबो, लांकडां, कुसारे आनी फातर घेवन येता. हे सगळे न्हंयच्या दोनी तडींनी थिरावता. गिमाळ्यांत थळावे लोक रेंव काडटात. पानांचे कुसलेले कुसारे बागायतीक सारे म्हूण वापरतात. न्हंयच्या दोनी तडींनी उक्ती सुवात आसता. तिका चाळ म्हणटात. थंय मेळपी गुळगुळीत चाळचे फातर सजावटीक वापरतात. हे चाळींत विविध प्रकारची वनस्पत किल्लून येता. शेरण, धकम, अनंत आनी मेणकुमयो ही तातूंतलीं कांय म्हत्वाचीं झाडां. गिमाळ्यान न्हंय संत गतीन व्हांवता. न्हंयच्या पात्रांत उदक कमी आशिल्ल्यान कांय जाग्यांचेर आलतडच्यान पलतडी चलत वचपाक मेळटा. ते सुवातेक खराडी म्हणटात. न्हंयची कोंड खोल आसता. थंय उदक चड आसता. ह्या कोंडींनी वेगवेगळे तरेची नुस्तीं आसतात. मरल, तामसो, चणकूल, पनळ, धाडो, घोळशे ही कांय व्हड नुस्तीं. मळयो, करणकाटको, दांडय ही कांय ल्हान नुस्तीं. न्हंय आमकां वर्साचे 12 म्हयने उदक दिता. हें उदक आमी पिवपा खातीर वापरतात. थळावे लोक न्हंयचेर न्हातात, कपडे उमळटात. तशेंच ह्या उदकाचो वापर बागायती शिंपपा खातीरूय करतात. न्हंयचे तडीर शेकानशेक लोकवस्ती वसल्यात. आमचे सगळ्यांचे जीवन न्हंयचेर आदारून आसा. तिका आमी सांबाळुया. तिची जतनाय घेवया. तिका निवळ दवरपाची जबाबदारी घेवया. न्हंय व्हांवती दवरया. देव बरें करूं.